नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सांतिनेज वाठारांत सापडले गांजाचे रोप. कोणे लायले की रुजून आयले कळपाक ना मार्ग. खुळे वखदा विरोधी पंगड करता तपास. सुभाष वेलिंगकर प्रकरणात मिकी पाशेको आणि हेरांचेर आरोपपत्र दाखल. मिकी म्हणटा हे खंय आलेक्साचे कारस्थान. धर्मीक भावना दुखयल्या प्रकरणात उद्योजक दत्ता दामोदर नायका आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ दाखल. धर्मीक भावना दुखयली जाल्यार मागता माफी. दत्ता नायकाचे स्पश्टीकरण. मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू जाली ना जाल्यार आमी जातले काबार. सरकारान काडचो उपाय. ट्रक धनियाची शिटकावणी. साश्टीवाडो मोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर कारीन बिबट्याक धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात. बिबटो जखमी. गाडयेचेय जाले लुकसाण. रेवड्या बार्देश पंचायतीच्या एमआरएफ शेडीक लागलो उजो. उजात वाचनालयाच्या सामानाचेर लासून गोबर. उजो पावलपी दळान हाडलो उजो नियंत्रणात. उजो लागपाचे कारण अस्पश्ट. राजधानी पणजेत सांतिनेज वाठारांत गांजाचे रोप सापडले. तुमकां आयकून अजाप दिसतले पूण हय, खऱ्यांनीच गांजाचे रोप सापडले. गुळे वखदा विरोधा पंगडाक हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी ते रोप काडून व्हेले. प्रकरणाची चवकशी सुरू आसा. राजधानी पणजेत गांजा सापडप हे आता नवे उरूंक ना. मात राजधानी पणजेत गांजा लागवड जाल्या हे आयकून तुमकां अजब दिसतले. हय, खऱ्यांनीच पणजे सांतिनेज वाठारांत रस्त्या कुशीक गांजाचे रोप दिसून आयले. सांतिनेज स्मार्ट सिटी रस्त्या कुशीक शोभेची रोपां रोयल्यात. तातूंत गांजाचे रोप आशिल्ले. आता गांजाचे रोप हांगासर पावले कशे? ते आपुणूच रुजून आयले काय ते कोणे रोयले ते मात कळपाक मार्ग ना. राजधानी पणजेत अशे तरेन जर गांजाची रोपां मेळपाक लागली जाल्यार महानगरपालिका आनी प्रशासन करता कितें असो प्रस्न निर्माण जाता. गांजाच्या रोपां विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गुळे वखदा विरोधी पंगडान घडणूक थळार वचून ते काडून व्हेले. फुडलो तपास सुरू आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा बारीकशे गार्डनिंग केल्लें आसा. ह्या गार्डनिंगाचे मदीं हे जे बारीक बारीक हे रोपले आसात तेंचे मदीं एक जो रोपलो सापडलो तो म्हणजे गांजाचो रोपलो सापडलो. हितून मदीं एक गांजाचो रोपलो सापडप ही एक बारीक गजाल न्हू. आनी एक सिटीच्या मदीं सांतिनेज पणजे सिटीच्या मदीं हांगा जेन्ना गांजाचो रोपलो सापडटा जाल्यार तो रोपलो येयलो कसो, हांगा तो रोपलो पावलो कसो, हांगा त्या रोपल्याची जी बी आसा तेजी जी सीड आसा ती कोणे हाडून कोणे उडयली आसतली होय असो प्रश्न येता. किंवा हांगा मुद्दम कोणे तो रोपलो रोयलो काय असोय प्रश्न निर्माण जाता. नाजाल्यार हांगा तिसरो प्रश्न येता तो ही जी माती आसा ती माती हांगा गार्डनिंग करतल्यांनी खंयच्यान हाडून घातली आनीक खंयच्यान हे झाडाचे जे रोपलो आसा हांगा वाडलो. आनीक हांगा हो रोपलो इतको व्हडलो करपाक कोणाचो हात आसा काय? कित्याक हांगा गार्डनिंगाक डेली उदक घालचें पडटा ह्या झाडांक आनीक तशेंच ह्या झाडाची कुयदाद घेवची पडटा. पूण ते हे सगळी झाडां पळोवपाक शकता तुमी, हे सगळी शोभेची झाडां. पूण हितून भितर ते एकूच झाड कशें वाडलें ना जाल्यार हांगा जी कोण कुयदाद घेता तांकां एक ते वेगळे झाड म्हणून ते झाड कित्याक कोणे काडून उडयले ना अशेंय हांगा प्रश्न येता. सो जेन्ना एएनसी कडेन हो रिपोर्ट पावलो तेन्ना एएनसी हांगा येयली आनीक एएनसीन हे जे झाड आसा ते जप्त केल्ले आसा आनीक तेजी जी फुडली तपासणी आसा ती एएनसीचे अधिकारी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा बरोबर हांव गौरेश गांवकर. सुभाष वेलिंगकर हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं केल्ले वादग्रस्त विधानाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार मिकी पाशेको आनी हेर दोगांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केला. हे विशीं मिकीक विचारल्यार तो म्हणटा हे खंय आलेक्साचे कारस्थान. चार्जशीट फायल केल्या कितें म्हणपाक आसता? चार्जशीट फायल केल्या तुमकां कळोंक जाय बाबा. आयज लॉ मिनिस्टर कोण आहा अलेक्स सिकेर आहा. तेणे अलेक्स सिकेरान हेजे पयलेय म्हाजे केसी घातले तुमकां खबर आहा. नाद्याच्या प्रकरणाक म्हाका फसयलेलो केस रिन्यू जाली काबार जाली तुमकां खबर आहा. तो पॉवर मिनिस्टर आसतना इंजिनियराची तापड मारला म्हणून 35 सुमार वेगळे वेगळे सबस्टेशन विटनेस उभे केले. ते लँडमार्क पासून नका माझे घरा समजले तुम्ही.
आता हे तेणेच केलां कित्याक आतां लॉ मिनिस्टर आहा तेका आयज लॉ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनाक फोन करून फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर ती फायल हाड म्हणून सांगपाक कितें आहा तर अशें कर आनी चार्जशीट करा म्हणून डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनूच एडवायस दिता न्हू चार्जशीट करपाची ना चार्जशीट करपाचें आनी चार्जशीट केले आनी ते त्रास करपाक जाय जाल्यार ताका कितें हरकत आहा कांय हरकत ना न्हू. सो हांव हिंगा चार्ज करता हे करपाक आलेक्स सिकेरान गेला कित्याक लागून म्हणटा ताका खबर आहा हांव ऑपोजिशन म्हणटा तो मिकीच आहा म्हणटा आनी कोण आहा तुका आनी तो तेजे पॉलिटिक्स तो विंडिकेटेड पॉलिटिक्स न्हू कोणाचेर राग काडपाचें पॉलिटिक्स तेजें. तूं आसलो तेजे प्रोटेस्टाक प्रोटेस्ट कोण आहा खंयसर आहा लास्ट तेजे प्रोटेस्ट चलतालो हांव म्हज्या भुरग्यां काड वयतालो हांव म्हज्या भुरग्यांक हाडटा एक मिनट उबो रावलो बाबा आमकां त्रास कित्याक काय म्हणून कित्याक म्हाका आडयला 3 फावटी आदल्या दिसा म्हाज्या भुरग्यांक घरा वयताना आडयले ड्रायव्हराक आडयलो भुरगीं म्हाजे सुमार पावली 3:30 4 पावता ती. सो असले त्रास केलेले आहा. दुसरे दिसा हांव गेलो हाडून भुरग्यांक हाडून वयताना म्हाकाय आडयलो लोकांक आडयलो लोकांचे जे सेंटिमेंट आहा ते हर्ट जाले ते आडयलो बरें पूण हांवें काम कोणाचें हें पुलिसांचें कंट्रोल करपाक. आतां लोक कित्याक प्रोटेस्ट करतालो तो वेलिंगाराक लागून वेलिंगार तुमकां मेळोन आहलो अरे तुमकां गांवांत तर असलो आवाज हजारांनी लोकांक दुसऱ्या लोकांक त्रास जाले फ्री मुवमेंट आहा तो बंद जालो तुमी इतले करून एका मनशाक सांबाळता. सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना तो आमकां मेळल्यार उडयल्यार चलता उडयल्यार जाता काय म्हणलें. सो हितून कितें आहा हांवें म्हणलें आमकां मेळल्यार आमी उडयल्यार चलता सो तुमकां मेळना आमी धरपाक गेले आनी आमकां मागीर मारले जाल्यार सो हांवें कितें म्हणलें तुमकां मेळना आमकां मेळल्यार उडयल्यार चलता. सो हितून कितें आहा तर रायट सुरू जाले आमी रायट सुरू केले रस्त्यार हायवे कडेन ब्लॉक केली मिकी घेवन गेली ताका दाखोवन दी मिकी 3 मिनटां वयर खंय रस्त्यार उबो रावलो म्हणून थंयसर हांव सांगलो गेलो हांवें सांगलो बाबा हांव हिंगा त्या लोकांच्या वाराक हिंगा प्रोटेस्ट करून गेलो हांव डिस्को जाय नव्हता हांव वयता म्हणून हांव तुमकां सांगता तुमी त्रास करून दिता म्हणून लोकांक. देवळां पर्तगाळ मठ तशेंच भटांच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीन भाष्य करून सामाजिक शांतिकायेचो भंग केल्ले खातीर आनी धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांच्या विरोधात काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. मजगती आपल्याक लागून जांची धर्मीक भावना दुखावल्या तांची आपूण माफी मागता पूण लोकांनी दिल्ल्या देणग्यांचो देवळां तशेंच मठांनी सामाजीक कार्या खातीर कितलो असो उपेग केला तेवूय दाखोवन दिवचें अशें दत्ता नायकाचें म्हणणें. धार्मिक भावना दुखोवपी विधान केल्ल्या कारणान आता उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचे आड काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. एका मुलाखतीत दत्ता नायकान आपूण देवा धर्मा खातीर एकूय पयसो दिना पूण ही देवळां आनी मठ भरपूर पयशे लुटतात. आपूण दिवपी आशिल्लो तर देवळाचे भट पर्तगाळ मठवाल्यांनी आपल्याक लुटिल्लो. तांणी हांगा देवळांसयत भटांकूय लुटेरे म्हणिल्ल्यान धार्मीक भावना दुखावल्यात. तांणी केल्ली ही विधानां साप चुकीची आसात. तांणी अशा पद्दतीन भाष्य करून सामाजीक शांततेचो भंग केला असोय तांचेर आरोप आसा. सतीश व्यंकटराय भट हांणी दत्ता नायका आड काणकोण पुलिशेंत ही कागाळ केल्ली. ह्या सगळ्या प्रकरणात जर आपल्या विधानाक लागून कोणाची धार्मीक भावना दुखावल्या आसत तर आपूण माफी मागता. मात लोकांनी दिल्ल्या ह्या देणगींतल्यान ही देवळां सामाजीक कार्यात कितले योगदान दितात ते तांणी दाखोवन दिवचे अशें स्पश्टीकरण उद्देजक दत्ता नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिलें. एक पयर विधान केल्लें आनी तें खूब विधान वादग्रस्त जालें ताचे नंतर आज काणकोण पुलीस स्टेशनार तुमचेर एक तक्रार दाखल तुमकां कितें म्हणपाक जाय? ना हांवें वाचलां तें म्हणजे हांवें खूब फाटी अशें जालां रे तक्रारी जाल्या तर कांय ना. आतां तातूंत हांवें कितें म्हणलां हांव नास्तीक हांव देवळांक मठांक पयशे दिना नाजाल्यार हे म्हजे कडल्यान पयशे सामके अशें म्हणपा जाय आशिल्ले ते ओरबडून घेतले आशिल्ले सामके ते लुटून म्हणून ते लुटून जर चुकलो शब्द कोणाक आवडलो ना चड ताका कोणाची भावना दुखयले माफी मागपा मागता लुटलो. पूण बेसीक पॉयंट कितें जे पयशे देवळा कडेन मठा कडेन येतात ते तुमी कितें करता फक्त भांगराचे कळस आनी हार देवते करा मरे शाळा काडा मरे कॉलेजां काडात हॉस्पिटल काडा स्मशान भुमीना गांवांत धर्मस्थळ बी पळय मरे कितले कामां केल्या कांयच करना म्हणून तें वाक्य आयलें. पूण त्या मुलाखतींत खरो खर आरोप केला मठांचेर आनी देवळाचेर न्ही तो सादो आनी तो कोणाक दुखलो जाल्यार चल तुजी धार्मीक भावना दुखता माफी मागता. म्हज्यो नास्तीक भावना तुमी दुखयता ताजी कितें म्हजी माफी कोण मागता सड म्हणटा.
कळलं ताका खरो गंभीर आरोप केला बीजेपीचेर की बीजेपी आमकां लुटता म्हणून. कळ्ळें सर, तांणी म्हजेर फायर करपानी सावयकार व्हडले शापांत सांगता खंय गेले तुमी हाजेर उलया मरे. कळ्ळें न्ही तुका. तुमी दत्ता नायक नास्तीक जालो असो बेश्टो जावना, हेलिकॉप्टरांतल्यान पडूना. हांवें वाचल्या वेद उपनिशदां धर्मग्रंथ वाचल्या, एका प्रोसेसांतल्यान हांव गेलां. विवेकानंद म्हणटा दरिद्री नारायणाक देव पळया, करा मरे दरिद्र लोकां खातीर, कितें करता तूं सांग मरे. देवळांनी हे एक तांणी म्हजे हाका रिफ्यूट करचें. देवळांनी आनी मठांनी आमकां इतले पयशे येतात आनी त्या पयशांनी आमी हे सामाजीक हें सांगचें. चल हांव साश्टांग नमस्कार घालता आनी माफी मागता. कळ्ळें. तुमी पॉझिटिव्ह म्हजे सारक्यांतल्यान एक हें घेयात आनी कितें तरी करात. जमनी आसात देवळा कडेन, पर्तगाळ मठा कडेन कितलीशीच जमीन आसा, दिया मरे कित्याक तरी, कितें तरी करा मरे. थंय हें करा, शेतां कुळागरां भाटां करा, काय ना. आनी दुसरें अश्यो सगळ्यांच्यो धार्मीक भावना दुखता. अश्यो धार्मीक भावना दुखता, कोणाच्यो राजकीय भावना म्हणून जर उगी रावले जाल्यार कांय जावपाचें ना. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिनाची येरादारी सुरळीतपणान सुरू जाली ना जाल्यार आमी काबार जातले. एकाद्रे वेळार जिवाचे बरे वायट करपाची पाळी आमचेर येतली, अशी खंत मिनाची येरादारीचेर निंबून आशिल्ल्या दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी उक्तायल्या. सरकारान ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ह्या ट्रक धन्यांनी केल्या. दिवचले वेदांताचे मिनाची येरादारीक सध्या खंड पडिल्ल्यान ट्रकवाले चिंतेत पडल्यात. आमी रीण घेवन ट्रक रस्त्याचेर देंवयल्यात. एके वटेन तकलेचेर रिणाचें वजें आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन मिनाची येरादारी आडमेळ येता. तेन्ना आमी करचें तरी कितें असो प्रस्न ट्रक धन्यांक पडला. मिनाची येरादारीचो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार सरकारान आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी ट्रक धन्यांनी केल्या. बंद जाली पळय तेन्ना हांव सारको धड्यार पडलो. हांव दुसरे कडेन काम करून म्हाज्या घरान हांव म्हयन्याक कितें हाडटलो तें पावनासलें. आतां सरकारान प्रयत्न करून ही मायन चालू केल्या. ती हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, आमी तुमचे कितें नॉर्म्स आसा ते सगळे पाळून आमी आमची गाडी चलयतले, हेजे बद्दल कांय प्रश्न ना. तशेंच हांव गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता पळय, तुमी कशें तरी कितें ट्रान्सपोर्टाक कितें अडचणी येता तुमी कशें तरी ते सॉल्व करच्यो आनी आमचो कितें पोट पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो. नाजाल्यार आमी सारके धुळीक मेळटले अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज आमचे कडेन गाडी सारकी करतलो जाल्यार आमचे कडेन 10,000 5,000 आमच्या अकाउंटार किंवा आमच्या बॉल्सान नासले. आयज कंपनीन आमकां 2.5 लाख रीण दिलें. आयज कोण 1,000 फ्रेंड सुद्दां सोयरो 1,000 मागल्यार आयज पातयना. पूण आयज गव्हर्मेंट आमच्या वेदांतान आमकां 2.5 लाख दिले. गाडी सारकी करा आनी गाडी तुमची चलया आनी मंथली तुमचो इन्स्टॉलमेंट कितें तो मागीर कट करूया. आता आमी बंद आसलेले ट्रक आता ह्या वर्सा चालू केला. गव्हर्मेंट कंपनी कडल्यान 2.5 लाख रुपया लोन घेवन आमी ते हे केला, ट्रान्सपोर्ट चालू केला आणि कंपनीन बरो सपोर्ट केलो म्हणून आमी ती गाडी चालू करूंक पावली. आणि कंपनीन आमकां इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक 30,000 बसयला. आता जर काम चालू आसा जाल्यार आमी ते 30,000 रुपया कंपनीक आमी रिटर्न करू शकता, ना जाल्यार शक्य ना. प्लस ड्रायव्हर आहा 30,000 ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक 30,000 ड्रायव्हराक पे करचे पडटा. हे जर सगळे इन्कमच जर बंद जाले जाल्यार फुडें आमचे कशें चलतले. तेन्ना एक तर गव्हर्मेंटान अशें करचें की जर काम बंदच जाता आमचे जाल्यार ते ट्रकच त्यांनी आमी हँड ओवर करता गव्हर्मेंटाक. ते ट्रक त्यांनी घेवचे आणि आमच्या सगळ्या कामगारांक आमच्या ट्रकवाल्यांक कितें तरी दुसरे सबसिडी कितें तरी दिवचे. एक तर जॉब दिवचो नाल्यार कसलो तरी दुसरो धंदो करून दिवचो. आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां एक बरें तरी खंय तरी कितें तरी लोक आमचे वयर सरचे म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेवन मायन सुरू केल्या. सीएमानूय आमच्या एक बरो फुडाकार घेवन त्यांनी एक मायनिंगेचे आमचे बरें हे करून दिला. सो आमकां कितें आसा इतकेंच की आमकां ट्रक आमचे बरे भशेन चल्लेले जाय. आमकां एक्चुअली कशें आसा ट्रक सुद्दां रिपेर करपाक जे कंपनीन जे कितें दिला पळय ते आमकां खबर आसा. खंयच्या ट्रक ओनरांक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाची ताकद नासलेली तरी आमकां कंपनीन 2.5 लाख दिवन आमकां ट्रक रिपेर करपाक दिले. तितून पासय येयले सगळे येयले. आतां आमी ट्रक चालू करच्या टायमार असो जर प्रॉब्लेम जावंक लागलो जाल्यार आमी जगपाचें कशें. आतां फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचो कंपनी कडेन जे कितें कंपनी कडल्यान घेतला त्या कंपनीचो इन्स्टॉलमेंटूय चालू जातलो. आमी जे कितें चालू केलां तें सगळें कायदेशीर आसा. जर आमचें कितें कायदेशीर जर ना जाल्यार आमची तुमी ट्रान्सपोर्ट हाडया आनी कितें आसा तें करा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. नाणूस वाठारांत फाशांत अडकून बिबटो मरपाची घडणूक ताजी आसतना दिवचले शारांत कारी कापटिल्ल्यान एक बिबटो जखमी जाला अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर शुक्रारा रातीं हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। मजगतीं बिबटो जखमी जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। शुक्रारा रातीं एक फॅमिली कारींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचलच्या दिकेन येताली। रातच्या 10 वरांचेर साश्टीवाडो वाठारांत पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर एक बिबटो धांवत आयलो आनी सरळ कारी कापटलो। ह्या धपक्या बरोबर कारीची मोडतोड जाली। ह्या अपघाता वेळावयले दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रीत जालां। ह्या अपघाता उपरांत कार चालक आनी ताची घरकान्न भयभीत जाली। मजगतीं शेनवारा दनपारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अपघात घडिल्ल्या त्या सुवातेची पळोवणी केली। रान खात्या कडल्यान बोड्ड्या वाठारांत पांजरो लायतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। राती हांगा 9:30 सुमार बिबटो वाघ ह्या हांगाच्या सकयल्यान शेतांच्यान क्रॉस जालो आनी एक MS गाडी आहे त्या गाडयेचेर तेणी धक्को मारलो 9:30 सुमार आनी तेजो रेडिएटर बी गाडीचो फुटलेलो आनी तो कोण तो गाडीवालो आसा तो दिल्लील्यान खंय तरी प्रोग्रामाक गेल्लो आनी मागीर हांगा येता आसतना हांगाच सामको हें जाला वाघ क्रॉस जाला। वाघ म्हणजे बिबटो। आनी आमी मागीर हें केलो तेणी पुलिसीन कंप्लेन केल्या काय म्हणून फोन केलो पूण पुलिसीन कांय कंप्लेन करूंक नासली आनी मागीर हांवें फॉरेस्टाक फोन केलो। फॉरेस्टाची मनीस बी आतां सकाळीं पळय येयल्या आनी साहेबानूय सांगलां की जर तुमकां हें आसा डेंजर दिसता जाल्यार हांगा सोमतो पिंजरो लावया अशें म्हणून सांगलां। गाडयेक कितें डॅमेज जाला? गाडयेचो रेडिएटर बी फुटलेलो म्हणून तेजी उदी तेजे बरो प्रेस जाला। राती हो इन्सिडंट जालो पण हांगा खंय कुत्रे भरपूर भोगताले। हांगा मागीर कितें केलें राती कुत्रे भोकीत जावले सगळे आनी 3 पर्यंत तेंचो आवाज चालू आसलो सामको कुत्र्यांचो। म्हणजे लोक भयभीत जाल्या। हय म्हणून लोक मातशे भयभीत जाल्ले। असो वावर आसा हांगा? आसा त्या दिसा 15 दिसां पयलीं व्हायसून आमकां एक बिबटो क्रॉस जाल्लो अशें म्हणून वावर आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। रेवड्या बार्देश पंचायतीच्या MRF शेडीक अचानक उजो लागपाची घडणूक घडली। हातून वाचनालयाक लेगीत उजो लागून सामानांचे बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकांची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न करीत उजो नियंत्रणात हाडलो। मात नेमको उजो कसो लागलो हें मात स्पश्ट जावना। उजो पेटलेलो पळय रेवड्या पंचायतीकडे आमी आतां सगळे पालयल्लो आसा आनी शेवाळ्यान आमी पोनाक पेट्टा आमी शेवाळे आपोवन आमी पोनाक काडून आतां परत सगळे पालयल्लो 100%। आतां शेवाळ्यान आमी परत काडले तशें सगळे गार्बेज हे करून ह्या विका भितर आमी क्लियर जालो उजो सगळो क्लियर जाल्लो। कळंगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिकनांची दुकानां पंचायतीन सील केली। सुमार 8 ते 9 दुकानांक पंचायतीन तालो मारलो। कळंगूट पंचायत वाठारांत हे दुकान धनी योग्य तो परवानो घेनासतना चिकन विकताले देखून पंचायतीन ही कारवाय केल्या। चिकन शॉपां जी कितें आसली तांकां आमी मिटींग आसली आनी जे कितें वेस्ट आसा न्ही ते आमकां WMC म्हणजे प्लांटाक घेयना सो त्या पासून ती मिटींग आसली। थोडे येयले थोडे येवंक ना, थोड्यांक लायसन्स आहा थोड्यांक लायसन्सान ना। सो ते जे कोण चिकन वेस्ट वता पिसुर्ले और आनी खंयचो हेतूंचो ते एजंट येयलेले। सो त्या पासून आमी आयज मागीर म्हटलें बाबा सगल्यांक चॅक करपाचें बाबा हांगासर मार्केटांक लायसन्स आसा और तेणी गार्बेज खंय उडयता ते आनी कित्याक आमकां अशें कळलें की आमच्या गार्बेज ट्रकावाल्यांक तो काडटा थोडी शॉपां आनी तेंचे कडेन वेस्ट दिता आनी आमकां वयर प्लांटाचेर ते ट्रक घेयना। त्या पासून आमी कितें केलें वी इन्सिस्टेड दॅट वी शूड गो check ourselves first and then get the work. So that is where I have seen a lot of trains being down over here. सगळे उदक हांगासर कपेलाशीन पासून सगळे मॅस जाल्लेले आसा विच इज कंप्लिटली रॉंग। अबाउट म्हाका दिसता 7-8 शॉपांक मारले आमी सिलाक। कळंगूट दर्यादेगेर मुंबईच्या पर्यटकांचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात आता मेरेन प्लॅनेट गोवा शेकाच्या 6 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या। या अटक केल्या 6 जाणांक शेनवारा म्हापशेच्या JMFC कोर्टात हाजीर केल्ले। कोर्टान तांकां 5 दिसांची पुलीस बंदखडीची ख्यास्त सुनायल्या। कळंगूट पुलीस या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। कळंगूट बिचाचेर जे मुंबईच्यान आयिल्ले ट्युरिस्ट आसा तांचेर जो काल फातोडे असॉल्ट जाल्लो आसा ह्या संदर्भात कळंगूट पुलिसांनी सध्या मेरेन 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी हे जे अक्यूज आसा तर काही बिचाचेर वेटर म्हणून तर सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करताले। ह्या सगळ्या 6 जाणांक आयज म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी तांकां 5 दिसांची कळंगूट पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। सध्या मेरेन ह्या 6 जाणांका
आपल्या ताब्यात घेऊन सध्या हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन कळंगूट पोलीस करीत आसात. या असॉल्ट केसी फाटल्यान काही आनी जर आरोपी आसात तेंची सध्या सोदाशोध चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर. गोयची येरादारी सुरळीत जावपा खातीर येरादारी पुलिसांनी ट्रॅकिंग सिस्टम ॲप 27 ऑगस्टाक सुरवात केला. हो ॲप गुगल मॅपा वरवीं कार्य करता अशी माहिती ट्रॅफिक सेलाचो उपअधीक्षक सुदेश नार्वेकर हांणी दिली. ह्या सिस्टमा वयल्यान खंयच्या सुवातीर येरादारी कोयणी जाता हाची माहिती मेळटा. दर दिसा 20 ते 25 लोकांचे कॉल येतात. 2024 ह्या वर्सा 1988 फोन कॉल आयले आनी येरादारी नेमांचे उल्लंघन करपी 364 केशी नोंद जाल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. बेसिकली आम्ही 27 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा आमचे ऑनरेबल सीएम हेंच्यांनी ट्रॅक म्हणून एक युनिट आमी हांगासर ट्राफिक सेलान इनॉग्रेट केला आणि तेतून बेसिकली आमी कितें करतात तर आमी रूट्स युजींग गुगल मॅप आमी मॉनिटर करता फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टील 12 मिडनायट आणि जे जाग्याचेर ट्राफिक कंजेशन अशें आमकां दिसता त्या जाग्याचेर आमी आमच्या ट्राफिक सेलांक इन्स्पेक्टराक तशेंच कन्सर्न पुलीस स्टेशन इन्चार्जाक आमी फोनाचेर कळयतात की ह्या स्पॉटाचेर ट्राफिक कंजेशन आसा, कितें जालां तें पळया आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व करा म्हणून. सो एकॉर्डिंगली आमी तो टायमूय नोट करून दवरता आनी जेन्ना आमचो ऑफिसर त्या प्लेसीचेर विजीट करून ते प्रॉब्लम कितें आसा ते सॉल्व करता आनी आमकां परत कळयता की प्रॉब्लम अमक्या खातीर बस बंद पडली किंवा ट्रक एक्सिडंट जाल्लो किंवा अशें कितें कारणां खातीर ट्राफिक जॅम जाल्ले ते आमकां कळयता. सो एकॉर्डिंगली आमी तो मॉनिटर करता हांगासर. तशेंच आमी हे जाले ट्रॅकिंग बाय युजींग गुगल मॅप. तशेंच आमी सोशल मिडिया हँडल्स जे फ्रिक्वेंटली कितें सोशल मिडियाचेर ट्राफिक वॉयलेशन्स कितें रिपोर्ट जाता ते आमी मॉनिटर करता आनी अकॉर्डिंगली समज कसले वॉयलेशन्स लायक रश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग किंवा टिंटेड फिल्मी किंवा आनी कसलेय आमकां ट्राफिक वॉयलेशन जर सोशल मिडियाचेर जर कोणी घातले जाल्यार ते बी आमी व्हेरीफाय करून तेंचेर एक्शन घेता आनी परत तांकां बी आमी सोशल मिडियाचेर रिप्लाय घालता की हेजेर एक्शन जाली म्हणून. 25 to 30 आमी कॉल्स अटेंड करता किंवा आमी कॉल्स जनरेट करता आनी ते रिजॉल्व करता. कुर्टी हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. फाटल्या 8 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करतात. मात संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटात. ह्या रस्त्याक लागून ज्येश्ठ नागरिकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक लागला. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो नाजाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. हांव शिरले सीट माजी सरपंच कुट्टी खांडेपार पंचायत. आज पळोवंक गेलो जाल्यार आमच्या रस्त्याच्या बाबतीन आमी उलोवपाक उबे रावल्या की कंटिन्युअस टेकअप करीत आसा, फॉलोअप करीत आसा. फॉलोअप करता सुद्दां आसतना आमकां फक्त आश्वासनां मेळटा की 2 दिसांनी करता, फुडल्या आठवड्यान करता, पूण आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. परिस्थिती अशी आसा, रस्त्याची परिस्थिती बिकट जायत आहा आनी लोक सफर जायत आसा आमचे हांगा. आमकां पंचायतीक सुद्दां फॉलोअप केल्यार आमचो पंच सुद्दां एवढेन जळकना कित्याक म्हाका सुद्दां रस्त्याचो त्रास जाता म्हणटा येना आसतलो. पूण परिस्थिती तेणें सुद्दां हेजेर इमिजिएट फॉलोअप करचें आसलें म्हणून आमची एक हे आसलेली. पण अजून पर्यंत काय जाल्लें ना. तेन्ना PWD आमी रिक्वेस्ट केल्लो. PWDचे अजूनय करता म्हणून सांगलेलें पण अजून काय जाल्लें ना. तेन्ना म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की आमचो मंत्री की आमचो फोंडेचो आमदार श्री रवी नायक आनी आमचे CM कितें श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी इमिडिएट हेजेर दखल घेवची आनी आमच्या रस्त्याची 2 दिसां भितर ती सुटावो करचो असो म्हाजी मागणी आसलेली. हांगासर उलोवपाची म्हाका गरज पडल्या म्हटल्यार आमचे सगळ्यांक खबर आसतलें, गव्हर्मेंटाक खबर आहा, MLA खबर आहा आनी सगळ्यांक खबर आहा. टायम टू टायम आमी टेकअप केला मेळटा. आमचो जो ह्यो पासिंग रोड आसा JC नगर टू पणजे वचपाचो आमच्या कॉलनीच्या मदल्यान वयता आनी ह्या रोडाची परिस्थिती कितलीच वर्सां जाली सामकी बाबत आसा. सगळ्याक खड्डे पडलेले आसा आनी आमकां भायर सावन स्कुटरीचेर ट्रॅवल करतना भरपूर त्रास जाता. जाणट्या लोकांकूय त्रास जाता कारण गचके बसता स्कुटरीचेर आनी हेका लागून हेल्थ प्रॉब्लेम, फाटीचो कणो, मानेचो त्रास जो जाता. तर आमी सगळ्या ऑथॉरिटीज कडेन मॅटर टेकअप केलो. PWD मागीर MLA ऑफीस आनी आमकां आतां हालीं आमकां हे मॅसेज मेळपाक लागला रिप्लाय की हांगासर खंय
सिवरेज प्लांटाचे नेटवर्किंग काबार जावना, ताका लागून तेंच्यांनी क्लियरन्स दिवना की रोड करपाचे म्हणून. शेनवारा गोमंतकाचो तिसरो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक, गोमंतक टीव्हीचे वृत्त संपादक विश्वनाथ नेने आणि हेर गोमंतक टीव्हीचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. सुरू करप हो तशें सोंपन आशिल्लें गोंयांत, कारण कितलेशेच टीव्ही जाल्ले आनी जाल्लें कितें की एवरी रिपोर्टर हू नोज टू हँडल नॉट इवन कॅमेरा मोबायल स्टार्टेड इज ओन चॅनल. सो इट वॉज अ चॅलेंज, कारण आमकां फक्त टीव्ही सुरू करपाक नाशिल्लो, आमकां एक बेंचमार्क, आमकां एक स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन फाटल्यान आसा आनी एक बरो टीव्ही तातूंतल्यान कितें तरी बरें जर्नलिस्टीक मिडिया कितें तरी बरे तरेन करपाक जाय अशें दिसतालें. त्याच टायमार हांव एक्रेडिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो. थंय पळयल्लें हांवें कशे तरेन टीव्ही रिपोर्टर एक्रेडिटेशन घेतात आनी भायर टीव्ही चॅनल म्हणटा तें करप्शन जालें. प्रत्येक जण हातान मोबायल घेतलो, पॉलिटिशना कडेन पयशे घेतलो आनी न्यूज दिता. इतले लेवलाचेर पावयलें. अशे वेळार आमकां दिसलें कितें तरी एक स्टँडर्ड मिडिया हाऊस तयार जावपाक जाय कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. तर गोंया भितर आमी काय सॅटेलायट वचपाक शकना, पूण आमी स्ट्रगल करतात. फाटलीं 3 वर्सां म्हाका दिसता आमी बरे रिपोर्टर केले. नवे आमचे कडेन जे टीव्ही डेस्कार आयले किंवा न्यूज रिडींग करपाक आयले न्ही, रिपोर्टर म्हणून आयले, हे सगळे फ्रेश आशिल्ले. म्हणजे युनिव्हर्सिटींतल्यान तेन्नाच भायर सरून आमचे कडेन तेणें फर्स्ट जॉब केलो आनी तांकां सगळ्यांनी तयार जाले. ते आज म्हाका दिसता आफ्टर 3 years आमी जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतात ते सगळे लोक तयार जाले. आमचे कडेन बेस्ट ऑफ म्हाका पयलीं फीडबॅक मेळटा, आमचे कडेन बेस्ट न्यूज रिडर ते म्हणटात तुमचे न्यूज रिडर सामके प्रोफेशनल, आमकां ब्रॉडकास्ट नेटवर्कार जशें दिसता तशें तुमचे उलयतात, अशे तरेन सादरीकरण करतात. आमचे कडेन डेस्क बरो आसा, आमकां डेस्कार लोक जाय, जर्नलिस्ट बरे तयार जावन ताणें एक बरो मिडिया तयार करप हें फक्त आमचें काम न्ही, हें सगळ्यांचें काम. सगळ्यांनी मिळून, कारण तुमकां स्वताक सांगपाक मेळटलें आफ्टर 10 years की अरे आमी तेन्ना मिडिया एक बरें पावल घालें आनी बरें ताका एक बरो स्टँडर्ड आमी हाडून दिलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.